नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभावंगड. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारानूच भाजपा सत्तेर. क्रिस्तांवांच्या आमकां सहकार्य असो आरोप हांव करूंक शकना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे एशिया नेट न्यूज चॅनलाक दिल्ल्या मुलाखतींत उलोवप. पाजरखणी कुंकळे हीट अँड रन. 88 पिरायेच्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण. कुंकळे पुलीस करतात फुडलो तपास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीची हीच विकसीत भारताची गॅरंटी. काँग्रेसीचो प्रश्न. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत केली राजधानी पणजेची पळोवणी. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागांतले उमेदवार सरले फाटी. प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध आयले वेंचून. श्रीपाद भाऊंचेर उलोवपी रमाकांत खलपान आपणें कितें केलां तें पयलीं सांगचें. मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेचें खलपाक आव्हान. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या 12वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 5 वरांचेर जातलो जाहीर. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत क्रिस्तांव समाजाच्या आदारान भाजपा सत्तेर आसा. आमी क्रिस्तांव समाजाक सहकार्य दिवंक ना असो आरोप हांव करूंक शकना. अशें उलोवप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें तांच्या समाजाचे लोक लेगीत भलायकी आनी शिक्षणांत व्हडलें काम करतात अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन म्हटलें. आमच्या कामाची पोवपाक लेगीत बरी म्हायती आसा असो दावोय प्रधानमंत्र्यान केलो. एशिया नेट न्यूजाक दिल्ल्या मुलाखतीत प्रधानमंत्र्यान ही म्हायती दिली. अब देखिए, गोवा में कई दशकों से हमारी सरकार चल रही है, लगातार सरकार चल रही है और वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के मदद से ही चल रही है, उनके सहयोग से ही चल रही है. आज नॉर्थ ईस्ट में देखिए, नॉर्थ ईस्ट में हमारी जितनी सरकारें हैं वो ज़्यादातर हमारे मुख्यमंत्री या तो ईसाई हैं, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर ईसाई सदस्य हैं, या तो ईसाई समाज ही तो वहाँ है वोटर सबसे ज़्यादा, उनके वोट से ही हमारी सरकारें बन रही है. और इसलिए क्रिश्चियन समाज का हमारे से सहयोग नहीं है, ऐसा आरोप मैं क्रिश्चियन समाज पर नहीं लगा सकता हूं. हमारे प्रयत्न और ज्यादा करने चाहिए हमको, हम कर रहे हैं. अब केरला में बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमारी लीडरशिप में क्रिश्चियन साथी हैं. क्रिश्चियन लीडर्स, बिशप्स शायद साल में 5-6 बार मेरे से मिलना जुलना होता है. मेरे यहाँ क्रिसमस भी मैं बड़ा अच्छा फेस्टिवल करता हूँ. एलडीएफ यूडीएफ के झूठ से क्रिश्चियन कम्युनिटी तंग आ गई है और मेरे पास आकर के वो उन्हीं की शिकायत करते, बोले हमारे चर्चों के बीच में इतनी लड़ाई करवा दी है, हमारी चर्च की प्रॉपर्टी को इतना संकट में डाला हुआ है, आप हमारी मदद कीजिए. वो भारत सरकार से मदद चाहते हैं, ये मुसीबत में है और मैं इतनी मुसीबत में वहाँ चर्च जी रहा है, उनकी मुसीबतें मैं देख रहा हूँ. हम उसकी चिंता करने. अब जैसे फिशरमैन है, मैंने अलग अलग फिशरी डिपार्टमेंट बनाया है ताकि हमारे कोस्टल एरिया के लोगों की मदद हो सके. अब उसका स्वागत करते हैं लोग और ये मेरी कोशिश है कि इस प्रकार के प्रयत्नों से उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने, उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा मिले और ब्लू इकोनॉमी का जो मेरा क्षेत्र है उसमें भी उस समाज के काफ़ी लोगों को फ़ायदा होने की संभावना है. अच्छा, क्रिश्चियन समुदाय का स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों से गहरा जुड़ाव रहा है. अच्छा, मैं वेटिकन गया तो होली पोप को मिलने गया था, तो बड़ी लंबी चर्चा हुई थी और उनको मेरी सरकार के कामों की काफ़ी जानकारियाँ थी, काफ़ी विषयों पर का और बहुत से मुद्दों में हम बोर्ड पर थे. आयतारा फातोडे कुंकळे पाजरखणी ह्या वाठारात भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या हीट अँड रन केसीत लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या जाणटे बायलेक दुर्दैवी मरण आयलें. कुंकळे पुलीस ह्या अपघाताचो फुडलो तपास करतात. सध्या गोंयांत अपघातांची माळ सुरूच. फाटल्या सप्तकात शिरसय थिवी हीट अँड रन प्रकरणात एकल्याक जीव वगडावचो पडिल्लो. आतां हो दुसरो प्रकार. आयतारा फातोडेर कुंकळे पाजरखणी वाठारांत एके जाणटे बायलेचेर गाडी मोखून एकल्यान पळ काडलो. ह्या हिट अँड रन केशीत सुमार 88 वर्साच्या लॉरेन्सा फर्नांडीस ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें.
ह्या अपघाताचो फुडलो तपास कुंकळे पोलीस करतात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ही स्मार्ट सिटी काय हो स्मार्ट गोंधळ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली हीच काय ती विकसीत भारताची गॅरंटी? काँग्रेसीन प्रश्न उपरासला. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत राजधानी पणजेच्या रस्त्यांचेर भोंवडी केल्या उपरांत काँग्रेसीचे फुडारी उलयताले. घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत काँग्रेसीन सरकाराच्या स्मार्ट घाळपणाचेर तिडक उक्तायल्या. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार आणि उपाध्यक्ष सुनील कवठणकार हांणी पावसा उपरांतच्या स्मार्ट गोंधळाची पळोवणी केली. आज जो पावस पडला हे पळय जे उलयता पळय मुख्यमंत्री आनी हेंचे पळय दोन्ही उमेदवार आनी खास करून जो खासदार आहा तो सांगतालो रे विकसीत भारत मोदी की गॅरंटी पळय ही मोदी की गॅरंटी. हे गेले भितर थंय पळय ते उदकाची पायपलायन फुटून उदक व्हांवता, उदकाची नाशाडी. पयलींच लोकांक उदक ना. आज परवरे सालिगांव लोकांक उदक ना आनी पळय हांगा उदक वेस्ट. कित्याक हे स्मार्ट सिटीच्या नांवान ते सगळे भितर गेला. दुसरें कितें सिवरेज लायनूय फुटली. मुद्दम पळया सिवरेज लायन फुटून तें आतां उदक भितर वता. सो जे आमी आतां 2 वर्सां आमी पळय सांगताले की दिस इज टोटल मिशन कमिशन हें आज सिद्ध जाल्लें. येदो जेन्ना पावस पडलो तेन्ना तुमी पळयलें की 18 जून रोड वॉज कंप्लिटली फूल. अरे लोकांच्या दुकानांनी भितर उदक. सो हें तुमचें विकसीत भारत. पयर तुमी पळयलें की तुमी जो संपातल्यान हे उदकाची लायन व्हरतात. इतले दीस आमी सांगताले की स्मार्ट सिटी म्हणटा तो सगळ्यात महाग घोटाळो गोंयचो आनी ही ओवर स्मार्ट सिटी जाल्या. आनी हो फक्त म्हाका सांगा प्री मॉन्सून सुद्दां शावर म्हणूंक शकना. हो अनसिजनल रेन्स जे पडल्या ते एकाच पावसान ही अशी परिस्थिती आनी अशें म्हाका दिसता राज्यभर जाला. पणजे जर भोंवत लोकांच्यो गाडयो भितर गेल्या, रस्ते बुडल्या सगळे कडेन. आतां मातसो पावस कमी जाल्ल्यान उदक देंवला. सगळ्याक उदक भरलेलें सगळ्यांनी पळयलां. धंदेकारांक काबार गेले, लोकांचे घरां कमर्शियल इस्टॅब्लिशमेंट डॅमेज जाले. आनी क्वॉलिटी ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर जर पळयत आनी ते केन्ना कंप्लीट करतले म्हणजे अश्युरन्सीस दिताली ताची म्हाका दिसता परिस्थिती आज सबंद कॅपिटल सिटीन सगळे लोक पळोवंक शकतात. त्याच बरोबर हांगासले आमचे लोकल आमदारांनी जो BJPचो MLA आहा ताणें स्वता हे स्मार्ट सिटीचे कामाचेर क्वॉलिटीचेर आनी ओवरऑल फंक्शनिंगाचेर क्वेश्चन रेज केल्ले. पण सरकाराचे दोळे उगडना. एटलीस्ट एका पावसान तरी सरकाराचे दोळे उगडचे. आडवेळ्या पावसान हजेरी लायिल्ल्यान पणजे स्मार्ट सिटी पुराय उदका पोंदा गेल्ली. 18 जून रस्त्यावेल्या दुकानांनी उदक भरिल्ले. रस्त्यार उदकाचे पाट व्हांवतना दिश्टी पडटाले. भाजपाच्या ऑफिसा कडलो फुटपाथूय कोसळ्ळो. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेत उमेदवारी अर्ज भरपी 4 प्रभागांतले उमेदवार फाटीं सरले. प्रभाग 1तलो मयूर मोर्तू उस्कायकार, प्रभाग 3 तशेंच 6 उमेदवारी अर्ज भरिल्ली प्रतिमा चंद्रशेखर शिरोडकार आनी प्रभाग 11तलो कॅन्डिडो डायस हांणी उमेदवारी फाटीं घेतली. मजगती प्रभाग 1, 6, 10 आनी 11तले उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयले. श्रीपाद भाऊंचेर उलोवपी रमाकांत खलपान आपणें कितें केलां तें पयलीं सांगचें अशें आव्हान मांद्रेचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन रमाकांत खलपाक दिलें. श्रीपाद भाऊन आयुष हॉस्पिटल हाडलें, मोपा विमानतळ हाडलो. दुसरे वटेन म्हापशा अर्बन आनी बार्देस बाजारा वयल्यानूय ताणें खलपाक उजरावन काडलें. उत्तर गोंयांत काँग्रेसीक उमेदवार नसलो म्हणूनच रमाकांत खलपाक उमेदवार म्हणून घोशीत तो सुद्दां एकदम शेवटी लास्ट करचो पडलो. पण आनीक तुका विचारता, हे उमेदवार मांद्र्यान नेटान सांगतात कितकेशे टर्म आपूण प्रतिनिधित्व मांद्रे मतदारसंघाचे केलें. प्रतिनिधित्व केलें. हांवें त्याच मांद्र्यानसून 2 फावटी आमदार म्हणून निवडून येयलो.
पण इतले टर्म आणि इतली वर्सां उत्तर गोंय प्रामुख्यान मांद्रे मतदारसंघात निवडून येऊन मांद्रे खातीर आणि मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेचे खातीर केले कितें? कितलेशे लोकांचे पैसे बुडयले पळय, अजूनही पेमेंट करून पावना. ते फारीक पयली कर. कोणाक चॅलेंज करता तूं? ज्या मनशांनी भारतीय जनता पक्षाचे आमचे लिडर जे आसात आज ह्या देशान आणि ह्या गोंयांत ज्यो बऱ्यो बऱ्यो गोष्टी जायत्यो स्किमी योजना राबयल्यो तांचे बरोबर तूं चॅलेंज करता? कर. हांवूय तुका चॅलेंज करता. बंद जाल्ल्यो ब्रांची सगळ्यो ओपन कर. जितके लोकांक लाखो डिपॉझिट आसात तांचे पैसे जे देणे आहात ते फारीक कर. केंद्रात कायदा मंत्री जावन मिरयता. कितें केले? याद करून दिता तुका. गोंय शालांत मंडळा वतीन घेतिल्ल्या 12वेच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 5 वरांचेर जाहीर जातलो. गोंय शालांत मंडळाचो अध्यक्ष भागीरथ शेटये हो निकाल जाहीर करतले. शेनवारा ह्या विशींचे परिपत्रक जाहीर केला. विद्यार्थ्यांक तांचो निकाल GBSHSE ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो. हाल्लीच जाल्ल्या गोवा बोर्डाच्या 12वेचो निकाल हो फाल्यां म्हटल्यार 21 तारखेक सांजचो 5 लागपाचो आसा आनी सूचना आयज येयलेली आसा की फाल्यां 21 एप्रिलाक सांजचो 5 12वेचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो आनी हो रिजल्ट तुमकां जो आसा तो पळोवपाक गावतलो. तो म्हटल्यार result.gbshsegoa.net आनी gbshe.in ह्या संकेतस्थळाचेर. परत एकदां हांव सांगता result.gbshsegoa.net आनी gbshse.in ह्या 2 वेबसायटींचेर हो तुमकां रिजल्ट जो आसा तो पळोवंक गावतलो. ह्या वर्सा 12वेक टोटल 17,987 भुरगे बसलेले आनी तितून जे भुरगे आसा ते तुमकां सांगता आर्ट्साक 4,309 भुरगे बसलेले, कॉमर्साक 5,320 भुरगे बसलेले, सायन्सीक 5,883 भुरगे बसलेले आनी वोकेशनलाक 2,475 भुरगे बसलेले. म्हणजे टोटल जी संख्या आसा ती 17,987 इतले भुरगे 12वेक बसलेले आनी ह्या 12वेच्या भुरग्यांचो निकाल जो आसा एग्जामीचो निकाल हो फाल्यां म्हटल्यार 21 एप्रिलाक सांजचो 5 लागपाचो आसा. ज्याची जे रिजल्ट जे आसा ते तुमकां 2 वेबसायटीचेर पळोवंक गावतले. ते म्हटल्यार result.gbshse.goa.in आनी gbshse.in ही 2 संकेतस्थळां जी आसा ह्या संकेतस्थळांचेर तुमकां फाल्यां सांजचे 5 म्हणजे 21 एप्रील सांजचे 5 तुमकां हो रिजल्ट पळोवपाक गावतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विनायक सामंत, पणजे. लाच प्रकरणात तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचे आदले निरीक्षक विद्येश पिळगांवकर हांकां अँटी करप्शन ब्युरोन अटक केली. आतां मेरेन ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक जाल्ली आसा. हाचे पयलीं हवालदार संजय तळकार आनी उदयराज उर्फ राजू कलांगुटकार हांकां अटक जाल्या आनी ते पुलिसांच्या ताब्यांत आसात. एप्रिलच्या 22 तारखेक ह्या प्रकरणाचेर सुनावणी जातली. पेडणे तालुक्यात वॉटर स्पोर्ट्स चलोवपी एका वेवसाया कडसून लाच घेतल्या प्रकरणात तेरेखोल स्थानका वयले एक पुलीस कर्मचारी संजय तळकर हांकां पयलीं अटक जाल्ली. त्याच्या उपरांत उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हांकांय अटक जाली आनी आयज त्या तेरेखोल स्थानका वयले तत्कालीन निरीक्षक म्हणजे जेन्ना हे सगळे प्रकरण घडले त्या टायमार जे इन्चार्ज आसले ते निरीक्षक विदेश पिळगांवकर हांकां आयज ACBन अटक केल्ली आसा. ह्यान पयलीं अटक जाल्लेले संजय तळकर आनी उदयराज उर्फ राजू कळंगुटकर हे 2 जाण सध्या पोलीस कोठडीन आसा. तेंच्यांनी बेलीक डिमांड केल्ली पूण त्यांची बेल रद्द जावन तांकां पोलीस कोठडी सांगलेली आसा आनी आत्तां जे स्थानीक तेन्नाचे पोलीस स्थानका वयले जे निरीक्षक आसले विदेश पिळगांवकर हांच्यांनी बेलीक अप्लाय केला. ज्याची सुनावणी जी आसा जी 22 एप्रील म्हणजे सोमारा ह्याची सुनावणी जातली आनी त्यांच्या बेलीचेर कितें निर्णय येता तो कळटलो. पळयत रावात तुमी गोमंतक टीव्ही. हांव विनायक सामंत, कॅमेरा पर्सन यश आडरकर सोबत गोमंतक टीव्ही. शेनवारा नयबाग पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्गाचेर स्वयं अपघात जालो. डिवायडराक धपको दिल्ल्यान गोंयच्यान वखदाचें सामान घेवन मुंबय वचपी कंटेनर हुमतलो. ट्रक सोडलो जाल्यार हेर कसलेंच व्हडलेशें नुकसाण जावंक ना. मात ड्रायव्हराक मातसो मार लागिल्ल्यान ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केलो. काल राती
गोवासून मुंबय वटेन वचपी एक कंटेनर वखदां घेवन वयताली ती आनी हांगा म्हणजे परस कडेन हायवे आहा 4 लेन एक वटेन तेणी सायडीच्या वणटीक धक्को दिलो आनी ती फिरून पडली आनी भितरली कितलीशीच वखदां आहा ती सगळ्याक शेवटून भायर पडल्या आनी तशी व्हडलीशी गाडयेची सोडली जाल्यार हाची वखदांची लुकसाणी जावंक ना सगळी भायर पडली ती सगळी लागीं करता जाता आनी भितून कोणाक तशी एक जखमी जावंक ना एक बऱ्या नशिबान जावं एकदम मध्यान रात आसली म्हणून एक कोणाकच ताणी दुसऱ्या गाडयेकय मार लागून आनी व्हडलो एक अपघात टळ्ळो. हांगा हाच्या पयलीं 1.5-2 म्हयन्या पयलीं अशीच तरेन एक कंटेनर अशीच हांगाच ह्याच सुवातेर उमथून पडिल्ली. आतां कशें कितें पडटात रस्तो सामको सरळ आहा आनी नेमको एक्झॅक्ट ह्यो अपघात कित्या खातीर जाता हें कळना. पेडणेसान हांव प्रकाश तवणेकार, गोमंतक TV खातीर. शेनवारा सकाळी पडिल्ल्या आडवेळ्या पावसान पुराय गोंयांत धुमशाणां घातली. सकाळी म्हापशे उस्कय वाठारांत आंब्याचें झाड आनी 2 माड पडून बरेंच लुकसाण जालें. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. थळाव्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन झाडां कुशीक काडली. अकस्मात न्हू आमो उदक वारें ना कांय ना फट पडलो मोडलो तो सगळो हेजेर पडलो. टॉयलेट मोडलो मागीर केळी मोडल्यो माड मोडले 2 तेणी. हे आता कोणाचे माड तेंचे मोडले पिळगांवकाराचे आनी केळी बिळी आमचे मोडले. कितल्यांक जाले? इकरांक पहिल्याच पावसान पयलेच पावस खंय आता हे उस्कय कुंदोळा. कोणाक कितें लागलं हितून बीन? ना लागून कोणाक कोण असली बीन सकलो ही? ना सकला म्हणून पयलीं 5 जाली हांगासून. 5 जाल्ली. टोटल आता तुमचे डॅमेज कितें जाला? डॅमेज टॉयलेट जाला, केळी म्हणल्या त्यो लुकसाण कितके आहा तुमचें? टॉयलेट जाला. सांगूंक शकना आमी. ओके मागीर फायर टीम रोकडीच पावली? हो ना अर्दे वरान सुमार पावली. 11 सुमार पडला ते नासली घरा हांव तर कितें पडलें म्हणून झाड पडले. आंबो आनी नुकसान कितें जालां सध्या तुमचें? खूब बरें माड गेले 2 पडले माडयो हे जाल्यो. आयज सकाळच्या पावसाचें वातावरण असल्या कारणान कुंदोळा उस्कय ह्या भागात एक आंब्याचें झाड तशेंच 2 माड पडून टॉयलेटीचें नुकसान जाल्लें आसा. हांगासर पिळगांवकर तशेंच कातोळकर जी घरां आसात ती खंय तरी वाटावल्ली आसा. लकीली हांगासर जे लोक रावताले त्या लोकांक कांयच जाल्लें ना. म्हापशेचे फायर टीम ह्या जाग्याचेर पावल्यात. तेंच्यांनी ती झाडांची ट्रिमिंग जी आसा ती करण्यात सुरवात केल्ली आसा. अशीच अपडेट गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे मेरेन पावयतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर. मडगांवां घोगळ हावसिंग बोर्ड वाठारांत आंबे काडपाक स्लॅबार चडिल्ली चली पांय घसरून पडून गंभीर जखमी जाली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण चली आपल्या घराच्या स्लॅबाचेर जेन्ना ते गेले ताका आंब्याचें झाड दिसलें. त्याच झाडा वयल्यान आंबे काडपाचो यत्न करतना त्या चलयेचो तोल गेल्ल्यान ते स्लॅबा वयल्यान सकयल पडले. हातूंत ताका गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर GMC दाखल केले. घोगळ हावसिंग बोर्ड हांगा एक 16 वर्सांचे चली आपल्या घराच्या स्लॅबा वयल्यान पडून जखमी जाले. ताचेर सद्याक GMC उपचार चालू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे चली आपल्या घराच्या स्लॅबार वचून सायडीक जो आंबो आशिल्लो ते आंबे काडपाचे प्रयत्न करताले. थंयच्यान ताचो तोल गेलो आनी ते सकयल पडले. घरच्यांनी ताका रोखडेच उपचारा खातीर दक्षिण गोंयच्या जिल्हा हॉस्पिटलांत व्हेलें आनी थंयच्यान प्राथमीक उपचार करून ताका मुखार थंयच्या डॉक्टरांनी GMCक शिफ्ट केलें. सद्याक GMCक हाचेर उपचार चालू आसा. ताका
मार लागला हे सध्या कळटा मात्र ते खातीर मडगांवच्या नांव गव्हर्नमेंट करता शेनवारा राजभवनातल्या न्यू दरबार हॉलात जगद्गुरू श्री श्री वधुशेखरा भारती सन्निधानम हाणें राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाय हाणें बरयल्ल्या हेवनली आयलँड ऑफ गोवा ह्या पुस्तकाचें उक्तावण केलें. उक्तावण केले उपरांत पयली प्रत ज्ञानपीठकार दामोदर मावजो हांकां दिली. भारताच्या तरणाट्यांनी विदेशांत शिक्षण घेवचें मात थंयच स्थायीक जावचें न्हय जाल्यार त्या शिक्षणाचो उपयोग भारतांत करचो अशें आवाहन जगद्गुरू श्री श्री वधुशेखरा भारती सन्निधानम हाणें केलें. आज के लोग यहाँ से विद्याभ्यास करने के लिए, पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए भारत से बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और वहाँ जाकर अच्छी तरह पढ़ाई करके, अच्छी तरह काम करके, नौकरी में अच्छी तरह काम करके हमारे भारत देश का नाम रोशन करते हैं. ये सब बहुत ही संतोषजनक बात है. लेकिन हम सभी लोगों से ये कहते रहते हैं, जो भी हमारे पास आते हैं कि हम विदेश में पढ़ाई के लिए या नौकरी के लिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग हमारे पास कहते हैं आके, तो हम उनको कहते हैं कि अच्छा है, संतोष है, क्योंकि हमारे देश के आदमी, हमारे आदमी यहाँ से विदेश में जाके अच्छी तरह पढ़ाई करके, नौकरी करके हमारा देश का नाम रोशन कर रहा है, तो बहुत संतोषजनक है. लेकिन हम उनसे कहते हैं कि वापस तुम्हें से यही आना चाहिए, यही आकर इसी देश में तुम्हारी सेवा होनी चाहिए. तुम्हारी जो सेवा है, कुछ लोग वहाँ जाते हैं, फिर वापस नहीं आते, वहीं खड़े हो जाते हैं और उनके बच्चे और पौधे सब कुछ वही रह जाते हैं. लेकिन हम उनसे कहते हैं कि वहाँ जाओ, काम करो, कुछ समय तक वहाँ रहो, फिर वापस यहाँ आओ, क्योंकि ऐसे लोगों की आवश्यकता यहाँ बहुत है. क्योंकि इसका भी इस देश में आप जैसे लोगों की आवश्यकता बहुत है, इसलिए फिर वापस यही आना चाहिए. अपने पूर्ण सेवा इस देश के लिए विशेष रूप से होना चाहिए, ऐसा हम लोगों को कहते रहते हैं. क्योंकि तुम्हें यहाँ जन्म प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है. इसीलिए ये जो स्वर्ण अवकाश जो है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए. इसलिए वापस यहाँ आओ, इस देश में रहो, इस देश की भलाई के लिए सोचो, काम करो, मेहनत करो, ऐसा हम लोगों से कहते रहते हैं. इसीलिए इस देश के जो वैशिष्ट्य है, इसे अच्छी तरह जानकर सभी लोगों को इस परंपरा का ज्ञान अवश्य होना चाहिए और सभी लोग अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए. ऐसा हम इस संदर्भ में कहना चाहते हैं. मार्दोळ पुलीस स्टेशना कुशीक आशिल्ल्या रस्त्याचेर फाटल्या कांय दिसांसावन कोयर हाडून उडोवपाच्या प्रकारांत वाड जाल्या. ह्या वाठारांत कोण ना ते पळोवन लोक कोयर हाडून उडयतात. थळाव्या पंचायतीन ह्या कोयराच्या ढिगांचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें. जाल्यार पंचायत मंडळान प्रत्येकाच्या घरा वचून कोयर व्हरपाची वेवस्था केला, तरी कांय जाण आपलो कोयर प्लास्टीक पिशवेन घालून रस्त्यार हाडून उडयतात अशें सरपंच हर्षा गावडेन सांगलें. देखून ह्या कोयराचो बेगोबेग विलो लावपाची मागणी थळाव्यांनी केला. तुम्ही पळयता फाटल्यान पळय हो कचरो पळय सगळो, आनी हांगा पंचायतीचो बोर्ड लायल्लो आहा. पंचायत हांगा कांयच एक्शन घेयना. इतलो कचरो आहा, पंचायत हांगल्यार वयल्यान म्हणटा तो तुमी काडपाचो म्हणटा. आमी कितें करपाचें हेचेर? MLA हांगा कांय लक्ष घालिना. आमचो खासदारूय आसा आतां पळय, भाऊ म्हणटा तो आमी 25 वर्सां जालीं पळय आतां. हे पळया हो कचऱ्याचो जाग्यार पळय, हेका कोणूच पळयना. आमी कितें करपाचें? आमचो पळय हो जायाचो मोहलो उजो घालता, जायो सगळ्यो काबार जाल्ल्या. तुमीच पळया दाखयता सगळ्यो जाया मोळ आमचो काबार जाल्लो. आमी कितें करपाचें? आमी पोटा आमचें हें पोट पावसान 3 म्हयने आमचे हेचेर चलता सगळें. एक आमकां कोणूच सरकारूय पळयना, कोणूच पळयना. पंचायत सांगल्यार पंचायत कांयच एक्शन घेयना हेचेर. आमी कितें करपाचें? कोण पळयतलो? फक्त इलेक्शनाक येता, मतां मारा म्हणटा आनी कांयच ना. हेचें एक्शनूच कांय घेयना. पंचायतीन हेचेर एक्शन घेवची अशी तुमची मागणी आसा? पंचायतीचे म्हाजें अशेंच म्हणणें आहा की पंचायत सरपंच हरशी डेली वयता अशें दोळे धापून वयता काय आमी नको. खंयची आमची सरपंच ती अशी वयता, पूण ती आतां कांयच एक्शन घेयना. आमी कितें करपाचें? तर आतां पंचूय पळयना, सरपंचूय पळयना, MLA पळयना, आमचो मंत्री आहा तोवूय पळयना, आमचो खासदारूय पळयना. कितें करपाक? फक्त मतां मागूंक येता. आनी हे कोण करतलो? हे कोण काडटलो? हे पळया तुमी कचऱ्याचो देव समजून. आमच्या पंचायतीन प्रत्येक वार्डान प्रत्येक दिसा एक वार्डान गाडी भोंवता पंचायतीची. आमी सांगता कितें सुको कचरो आसा तो पंचायतीन घे. आनी तुमगेलो गाडी आसा न्ही आमची, ती येता ती कोणा शक्य आसा ती रस्त्या कडेन हाडून दवरा आनी मागीर ते जेणे करून तांकां लागीं मेळटली. आनी वोलो कचरो आसा तो तुमचे तुमी हें करून डिस्पोज करपाक. कित्याक सद्या आमी वोलो कचरो व्हरना. आमी सद्या पंचायतीचे खूब प्रयत्न केले, पॅम्पलेटी वाटल्यो आनी आमी बॅनर लायले तो कचरो उडोनाका म्हणून.
आमी प्रत्येक वार्डान मिटिंगे डिसिजन घेतले, प्रत्येक वार्डान 4-4 कॅमेरे घातले, टेंडरींग काडलें, कोणीच घातलें ना, तें परवडना म्हणून. आमी आतां लोकांनी आमकां 2 दीन कंप्लेनी हें दिल्ली आसा, गार्बेज गाडी उडयतना गाडयो धरलेल्यो आसा, तितून आमी तांकां हाडून तेंगे कडल्यान फायनूय भरलेली आसा. अशें कोणी तर दिसलें, कोणी गाडयो उडयतना जावं कोणी पिशव्यो घेवन दिसले जाल्यार आमकां ते फोटो मारून धाडचे, आमी तांकां पंचायतीन आपोवन तांकां फायन घालतली. शेनवारा वाळपय वेळूस पुलावयली मुखेल दाबोस प्रकल्पाची उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी ह्या घडणुकेचेर पुराय दुर्लक्ष केलां अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सद्या वेळूस पुलाचेर आसा आनी हांगासर मेन दाबोस पाणी प्रकल्पाची जी जलवाहिनी आसा ती फुटलेली आसा आनी हजारो लिटर उदक आसा ते वाया वयता. एक सायडीन सकाळच्यान पावस पडटा आनी तर एका सायडीन हे उदक आसा ते वाया वयता. सकाळी ही पायपलायन फुटल्या पूण अजुनी घटनास्थळी अधिकारी आसा ते संबंधीत ते अजुनी कोणूच पावूना आनी ह्यो मेन रस्तो असल्या कारणान नगरगांव वाळपे वचपी लोकांक हेजो अडथळो येवपाक लागलेलो आसा. ही जर बेगींतल्या बेगीन लायन रिपेर करूं ना जाल्यार वाळपे बरोबर इतर भागांत सुद्धा पाणी पुरवठ्याचेर मोठो परिणाम जातलो. आनी हे खरें म्हणटा तर हे वाळपे लागींच आसा आनी अधिकाऱ्यान हांगासर घटनास्थळी पावून ही रिपेर करपाक जाय आसली पूण अजुनी कोणूच हांगासर पावूना आनी हे उदक वाया वयता. वेळसाच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटिन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आशवेच्या श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाचो 21वीर वर्धापन दीस. नव्यान बांदिल्ल्या देवळाचो 21 तारखेक कलशारोहण सुवाळो. वर्धापन दिसा निमतान देवस्थान समितीच्या वतीन 5 दीस वेगवेगळ्यो कार्यावळी. बुधवारा 17 तारखेक सकाळच्या 8 वरांचेर धार्मीक विधी, सांजे 9:30 वरांचेर सुश्राव्य भजनाची कार्यावळ. बेरेस्तारा राती 9:30 वरांचेर आयतो पयसो करता पिसो ह्या कोंकणी नाटकाचें सादरीकरण. शुक्रारा राती 9:30 वरांचेर ट्रीक सिनाचो आस्पाव आशिल्ले दशावतारी नाटक बाळू मामा. शेनवारा रातच्या 8 वरांचेर आशवेवाडा मर्यादीत वेशभूषा स्पर्धा. जाल्यार आयतारा 21 तारखेक सकाळच्या 8 वरां सावन धार्मीक विधी सुरू जातले. उपरांत कलशारोहण सुवाळो जातलो. राती 10 वरांचेर इथे ओशाळला मृत्यू ह्या ऐतिहासीक नाटकाचें सादरीकरण जातले. 17 ते 21 एप्रिल मेरेन चलपी ह्या साबार कार्यावळींक श्रीदेवी भूमिका पंचायतन देवस्थानाच्या वतीन समेस्त गोंयकारांक आनी देवीच्या भाविकांक माय मोगाचे आपोवणे. हांव पयले सुवातेर गोमंतक वर्तमानपत्राक 62nd वर्धापन दिना बद्दल हांव तांकां शुभेच्छा दिता सगळ्यांक. एडिटर तशेंच पत्रकार आमचे भावंडे आहा तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा पयले सुवातेर दिता. आनी गोमंतक हें वर्तमानपत्र हांव पयलींच्यान सगळे एक फेवरेट जाल्लो आहा आनी सगळे जाण मोस्ट ऑफ द गोवन्स आर टेकिंग दॅट न्यूजपेपर आनी एवरीवेर. आनी सगळ्यांक तेंचे गोश्टी जी येता सगळे कवर अप करता ते आमचे गोंयची कितें जी हें आहा घडोवणी कितें चल्ल्या ते एवरी टायम दे आर कलेक्टींग मोर इन्फॉर्मेशन अबावट दॅट एंड एक्चुली इट इज अ गूड न्यूजपेपर. कशें आसा म्हाका वर्स कमी आनी दैनीक गोमंतकाक जी